एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो हात मुचेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. ते फालके हाडांनी भरल्ले. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्येन फालक्यांत पडून आसलीं आनी तीं सारकीं सुकल्लीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरासो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फर्मायले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करतासतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटालें आनी कात दांपून येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा, चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियेवचे खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फर्मायले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं, एक व्हड अगणीत सैन. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळे इस्रायेलाचे घराणे. तीं म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो नपैत जाला, आमचो सत्यानास जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परचे, हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परचे, हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोम्यांक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यांत तीं, दुस्मानाच्या हातांतली ताणें निवारल्यांत तीं. कित्याक परक्या देशांतली काडून ताणें तांकां एकठांय केलीं, उदेंती आनी अस्तमते थावन, उत्तरे आनी दक्षिणे थावन. श्लोक. सोम्यांक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. अरण्यांत निर्जन प्रदेशांत तीं भोंवतालीं, वस्तेच्या शहराची वाट तांकां मेळ्ळी ना. तीं भुकेलीं, तीं थानेलीं, तांच्या जिवांत जीव ना जालो. श्लोक. सोम्यांक दिन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा.
आपल्या कश्टांत ताणे सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. तांणी वस्तेच्या शहराक पावचे खातीर नीट वाटेन ताणें तांकां चलयलीं. श्लोक. सोम्यांक दिन वासुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी ताका अर्घां दिवंक फावो. कित्याक थानेल्यांक ताणें दादोशी केलीं, भुकेल्यांक ताणें आपल्या धेन्यांनी भरलीं. श्लोक. सोम्यांक दिन वासुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून साधुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फारिसेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति व्हरतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हें. वाखाणे तुका क्रिस्ता.